फूल निर्मळायेचे आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देवमोगाच्या बोडव्या आनी खुशालबरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला दिवून बोखालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री कोच्चें देणें व्हडा बोरमाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता तुजे गोरचे पासत माग. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती हें देण्याची जें तुजे वरवीं मागता. पवित्र सोबेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पितांव. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो गिरास दी. म्हज्या वावराचो फळ म्हाका मेळूं. सोरपिडेस्तांक आनी कोश्टावतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोडयांक तें देणें फावो कर. सोर भुरग्यांक बावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकांची खोरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणूंक ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय. अशें जावं. आयच्या त्रेजनांत आमी मागुया सायनोरा एंड रॅन्सन डायस, इजाबेल एंड फॅमिली, कार्मिना फेर्नांडीस एंड फॅमिली, पीटर मार्कीस एंड फॅमिली, SP मिनेझस एंड फॅमिली, टायरन एंड रिवो, जिना आल्मेदा एंड फॅमिली, विना नादार, उमेश जो बारोडा गुजरात रावता, दोनी किडनी फेल जावन आपल्या पासत ताणें मागूंक लायला. तशेंच अरुणा GMC दुयेंत आसा. आनी फादर आग्नेल समुदायाचे दर एक घोराबेचेर आशिर्वाद मागुया. Jesus sonie, tachana wan pratita dena. Amie, Jesus sonie. Dewam soba, tu mosoba. Dewam soba, tu moji boy. Jesus am soba, ani amie, Jesus sonie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. कृपा बापाचो मोग देवाचो उपकार पळोवंक आनी दर एक मनीस आमकां देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेवंक आमचो भावात देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक प्रयत्न कर. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध.
हे पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपुदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें पादुवेच्या बागयोन आतुनीक कोरिया भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजतीन ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेंत जायतीं जाणां बावाट दवरून सुम्याशीं परतलीं. ही खबर जेरुजालेचे पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सुम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावटान भरलेलो मनीस आसलो आनी सुम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सोबेन ते जियेले आनी पुस्को लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेंत सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, कालो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनेचो लुसियस, हेरोड उबराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानयन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्वराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां ते केरीत कामां खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतोरें. देवाचे वरप कर. आमचो जबाब. राष्ट्रांक मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सगळीं म्हणुया. राष्ट्रांक मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान
आपली सोडवण परगट केली. किन्नुऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोर्वेस्पराक गीत नांगाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाकाणणी कोर. जबाब. सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकवून तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. Servispo तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. मातीवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटोकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवन करात. कोड्यांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुवें फुकट घेतलां, फुकट दियात. तुमचे गळे भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयांत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुथी वो 2 आंगावलीं वो वाणो वो दांडो कितेंच व्हरून आपल्या जेवणकार कित्याक वावरेड्याक आपलें जेवण खाण फावो. एकाच खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सोदतोच तातूंत कोण मानसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयच्या भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घरांत शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जातली शांती. तुमची शांती फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाडिश्टनो, नीत शिंपडावंक आयज आमकां किरीत उलो जावन आसा. कित्याक आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय, जिव्यांचो देव. आमकां देव पळयता. आमकां देव पळयता, एक संदी दिता जिविताची नव सरणी करूंक. आनी जेन्ना जिविताची नव सरणी जायना तेन्ना देव त्या मनशाक त्यो जावं ताच्या कोरण्या प्रमाणे, ताच्या कोरण्या प्रमाणे, ताच्या वेव्हारा प्रमाणे, ताच्या उतरा प्रमाणे ताका कास्त फावो करता. देव फावो करता अशें न्हय हांवें म्हज्या जिवितांत हें वायट केल्लें आसा देखून हांवूच हें वायट मागोवन घेता. एक सादें उदाहरण. पावसाचो तेंप आसलो खंय आनी 2 जाण गोरांक बसले. एक तरणाटो खंय आनी एक जाणटो गोरायतात दोगोय. कांय वेळान खंय हे जाणट्याक एक बरी मासरी लागली. हो तरणाटो पळोवंक लागलो. इतलो वेळ दोगोय आमी वावुरता जाल्यार हांव भुरगो जाल्यार म्हाका मेळूंक ना. ह्या जाणट्या कशी ही बरी मासरी मोठी व्हडली मेवली काय अशें चिंता आनी वेता ह्या जाणट्याशी. दावी वेता ताच्या हे घरांत एक दोत्ता. ही मासरी काडून घेता आनी आपूण ती व्हरता. ही मासरी काडून वेताना इश्टनो ह्या तरणाट्याच्या भुरग्याक तो गरो लागता. मातशें गरो लागता. घरा भितूच मासरी सुसेगात
हो तोरणाटो खाता. मातशें गरो लागलो देखून मोलोम लायता वखद लायता. सांजचे वेळार ही मासळी बरीच खावन न्हिदल्या उपरांत 2 दिसांनी इश्टानो हो गांव मातशें वाडटा. हो गांव वाडटा देखून हो तोरणाटो दोतोराशी वेता. दोतोर वखद लायता, बँडेज मारता आनी म्हणटा जातलो बरो. सुमार 5 दिसां उपरांत हो तोरणाट्याक दिसता हें बोट म्हजें बरें जायना. परतून दोतोराशी वेता आनी दोतोरान पळयल्यार हें बोट 5 दिसां मदें कुस्सोन वेता. आनी दोतोर म्हणटा बाबा हें बोट तुजें कातरचें पडटलें कित्याक तुजें बोट कुसलां. आनी दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणे इश्टानो ह्या तोरणाट्याचें बोट कातरता, बँडेज मारता आनी वेता. आनी दोतोराट्याक सांगता 1 म्हयन्यान परतून यो. 1 म्हयन्यान परतून हो तोरणाटो गेल्यार दोतोर पळयता आनी म्हणटा अरे बाबा तुजें हें ताट काबार जालां. हात थोडो कातरचो पडटलो आनी हात कातुरता. बँडेज केले उपरांत 1 म्हयन्यान परतून आपयता आनी 1 म्हयन्यान परतून गेल्या उपरांत तूं इश्टालो हो पळयता आनीकूय हात कुसलोलो आसता. आनीकूय हात कुसलोलो आसता देखून आनीकूय हात कातुरता. आनी वेळार हो दोतोर ह्या तोरणाट्या लागीं विचारता बाबा कितें घडटा, कितें घडटा, कित्याक हें सगळें तुज्या जिवितान अशें घडटा. आनी हो तोरणाटो म्हणटा आपल्याक खबर ना रे दोतोर, आपल्याक खबर ना कितें जालां तें. तो दोतोर म्हणटा कितें केलेलें तुवें, कसो हो गांव जालोलो. आनी दोतोर हो तोरणाटो म्हणटा हांवें एका जाणट्याचे मासळी काडून घेतलेली, असले वेळार हो गांव म्हाका जाल्लो. आनी दोतोर म्हणटा बाबा ह्या जाणट्यान कितेंय तरी केल्लें आसा, कसलीय गाडपणां केल्लीं आसात, कितेंय तरी केल्लें आसा देखून हो तुजें बोट तुजो हात लासून कातरचो पडटा. मातशें वच आनी विचार ताचे लागीं. आनी ह्या जाणट्या लागीं गेल्या उपरांत खंय हो तोरणाटो विचारता अरे बाबा कसली गाडयापणां केल्या तुवें म्हजेर, तुजी एक मासळी हांवें व्हेलेली देखून कितें तूं करूंक सोदता, म्हाका जिवेशी मारूंक सोदता. आनी हो जाणटो म्हणटा हांवें कितें केलां, हांवें कांयच करूंक ना. हांवें फकत जेन्ना तुवें म्हज्या हातांतली मासळी काडून घेतलेली हांवें फकत म्हज्या देवाक उलो मारलेलो आनी म्हणलेलें सायबा ताणें म्हाका ताची शक्ती दाखयली जाल्यार आतां तूं ताका तुजी शक्ती दाखय. सादी उतरां, सादी उतरां. सायबा ताणें म्हाका ताची शक्ती दाखयली जाल्यार आतां तूं तुजी सायबा शक्ती ताका दाखय. आनी असले वेळार हो तोरणाटोय त्या जाणट्या लागीं बोक्षोडे मागता आनी थंयसरूच ताका बरेपण सुरू जाता. भोगणिश्टनो हांवें सुरू केल्लें म्हणून आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय, आमचो देव जिव्याचो देव. जी अन्याय आमी करतात दुसऱ्या सगळें देव पळयता. देव आमकां संदी दिता, वेळ दिता आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक. आनी अशीं जिविताची नवसरणी केल्या उपरांत परतून ताचेर येवंक आमचो देव आमकां सगल्यांक वेळ दिता, संदी दिता. आनी हाकाच लागून इश्टानो आयज म्हजो किरीत उलो तुमकां नितीन चलूंक प्रयत्न करुया. किरीत भशेन आमच्या घरांनी न्ही आवयन बापायन कितले त्रास काडून आमकां सांबाळली, आमकां वाडयली,
आयज आमी आमच्या जाणट्यांक आमच्या आवय बापायक कसलो वेळ दिला काय, कसलो जागो दिला काय. हांव जर म्हज्या सेर्मांत जायते फावटी म्हणटा, हांव भुरगो आसतना ल्हान आसतना म्हज्या तेंपाची गजाल करता. म्हज्या आवय आनी त्या तेंपार पेंपर नासलेले, तुमी जाणात त्या तेंपार पेंपर नासलेले, लुगटाची नापकिनां ती. आमची आवयन आमकां आमी सुपुर्ले आसतना आमकां बेडीचेर आमी हागतना, बेडीचेर आमी मुततना आमच्या आवयन बापायन आमच्या जाणट्यांनी कशी आमकां सांबाळ्ळी. लुगटाची नापकिनां ती, पेंपर न्हय. लुगटाच्या नापकिनांनी आमच्या आवयांनी, आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या बापायांनी आमकां सांबाळ्ळी. बरो जॉन्सन पावडर लेगीत आमच्या भोंकाचेर घातलो, आमकां सांबाळ्ळी. आयज अशींच आमी वाडलेली आमच्या आवयक, आमच्या बापायक सांबाळटात काय? नीट पयल्या आमच्या घरांत, नीट पयल्या आमच्या घरांत आमच्या आवय सवे, आमच्या बापाय सवे दाखोवची गरज. मुगाची क्रिस्ती बाबा भयणानो, आयज आमच्या भुरग्यांक सांबाळूंक पेंपर जायते आसात, पूण त्या काळार ती लुगटाच्या नापकिनांनी आमच्या आवयन, आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांबाळ्ळी जाल्यार आयज आमच्या ह्या जाणट्यांक सांबाळूंक ही नीट तांचे सवे दाखोवंक आमी कित्याक फाटीं रावतात काय? म्हाका जायते फावटी हे कपडे भिरभिरे मागता. जायती आमची तरणाटी घेवन पासयेक वेतात. कोणाक पासयेक वेतात? फाल्यां कोणाक घेवन वेतली? दुकरांक. आयज सुड्यांक घेवन वेतात, फाल्यां दुकरांक घेवन वेतली, दुकराच्या कास्ताची. आवय बापूय जाणटी घरांनी पडलेली आसात. आवय बापूय जाणटी घरांनी पडलेली आसात. आमी सुपुल्ली आसतना आमच्या जाणट्यांनी आमच्या बोटांत धरून आमी गांव भोंवया, तांगेल्या पडून काय बरें आमकां गांव दाखयलेलो. आनी आतां आमी जनवराच्या कास्ताची कशी आमच्या घरच्यांक पासयेक वची बोर्देक आमी सुणयांक, फाल्यां कडेन दुकराक, परा कडेन वाजराक, आनी योरा कडेन कोणाक इंद्राक काय? म्हजो इश्ट न्हू, हांव कितें संदेश दिवंक सोदतां, समजून प्रयत्न करात. नातूर जायते वायट. आयज आमच्या गांवांनी जायते माकोड पावल्यात. तुमच्या गांवांनी माकोड भोंवतात? जायते पाड करतात न्हय, विसर्जन करतात न्हय, झाडां पेडां फळां कांयच दवरिनात न्हय. कित्याक आयले म्हणून देव जाणा. कित्याक आयले ते? ते आयले कित्याक आमी पयले तांगेर गेल्ले आसात. आमी पयले तांगेर वचून तांची घरां, तांची झाडां, तांची खावपाच्यो वस्तू आमी काबार केल्ल्यो आसात. आमी आतां ते आमगेर आयल्यात म्हणून आमकां व्हडलें दिसता. जेन्ना आमी तांचेर अन्याय केल्ली विसरतात. म्हजो इश्ट न्हू, आनी हाकाच लागून आयज भाग्यो तातूंत फुडें घालुया. मागुया आमकां सगल्यांक ही जाणवाय मागुया. हांवें त्या दिसाक म्हणलेले, जेजू देव तबल्यान देंवल्या उपरांत आवय बापाय सांगाताक घरा गेलो. आनी लुकाचे शिव वर्तमान म्हणटाले भशेन जेजू पिरायेन जाणवायेन खुरपीन वाडलो. सायबा, आमी पिरायेन वाडटना आमकां जाणवायेनूय खुरपेनूय वाडय म्हणून भाग्यो तातूंत फुडें घालून ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालून सायबा तुजे कृपेन आमकां सगळ्यांक बुरबुळोन मागुया.
आमच्या बापसाहेबान विस्वांनी सगळ्या यात्रिकांनी आनी मोठ्याशांनी आपलो गौरीक भाव करतना समाजाचे सेवेंत मिसळ जावन समाजीक प्रश्न आनी अनितीचे विशीं पोरचे मदें जागृताय हाडून आनी निती खातीर वावरूंक पोरचेक ते उत्तेजन आनी उर्बा दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या देशाचो आनी गांवचो राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी दर एका मनशाची अदीक करून ल्हान धाकट्याची मुळावे राखूंक आनी देवान दिल्लो सृश्टीचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक समाजांत शांती आनी नीत शिपडावतल्यांक उपाय घेवंक वावुरतले पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी समाजात जियेतना एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवूंक दुसऱ्या मनशांक सवे आमी सृश्टींत देवाचे रूप आनी आसने भोगूंक तांकां मानान लिखून अनितीचो संकोल तोडून उडोवन नितीचो मोगाचो शांतीचो आनी दुस्मानाचे बरेपणाक पालयलेलो समाज घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. जे गांवांनी मनीस काडुकी जिवीत जिवूंक राग द्वेष सोगरी अनीक फोटिंगपण दुबावपण आदी असले वायट प्रसारांत थंय देव बसयता तसली शांती मोग आनी बरेपण रचून येवंक ताचे बरोबर शांतीची आनी नितीची हातयारां आमकां कोर तशेंच नीत आनी शांती खातीर वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसा प्रेझेंट करून इंतेसांव दिल्ले पासत मागूंक लायलोले पासत तशेंच मिसाची मांडवळ करतले पासत सांत आंतोनीची मसूद कुदी आत्म्याचे भलायकी फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या भयणीन केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या जाणवायेन आनी कुरपेन वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबे बलिदान सोर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका ओंपताव. त्या बलिदानाचेर तुजी दया दिश्ट घाल. हे भेटोवणीन तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिल वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोर मुखार आनी सोरते आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उरताव. जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटाव. तीर बोलवाशान ताचे मोहिमेंत एण्यांत पळत लेखताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोराचें हें रगत पातकाचें बोक्षणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut urgutuja. Sumiaci suami ondakata. Arie kashi klebieta. Bitles paudi tu moi bovainesor. Ami dushe moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियांवचो दाविया आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन ह्या पवित्र मिसांत भाग घेतिल्ल्यांची, आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, आमची दुयेंत आसात, जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. आयज कितें भाशेन मीस भेटयलोल्या सायनोरा आनी रेन्सन, इजाबेल, कार्मिना फेर्नांडीस, पीटर, एस.पी., टायरन आनी रिवो, गेना, उमेश तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर आनी कितें भाशेन ही मिसाची मांडावळ चलयतल्या पाद्र आंगणाच्या समुदायाचेर
दर एका वांगड्याचेर दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून सुसे बायगिवून दवरून दोता आनी स्वरूपकाणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्मेचे एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैव तुका ससनाच्या आमकां सगल्यांक जाणवायेन आनी कुरपे बापा सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. देव करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरगुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखता. तर आमकां शेवदार आकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
moche bawateulia Onis moche sushi alia Don't we get that who gets Mocha moche bawateulia Kenastaka lakchinatan Unis moche sushi ayan Though we cannot get so hot I'm so more Daniela To copy you Asheta I'm so more Ukela To kakamu Audeta I'm so more Daniela To copy you Asheta I'm so more Ukela To kakamu Audeta Horpatulia Utka poros Moerogo Vivon kone Purvosalya Mana poros Bosundo Galuchiche Horpatulia Utka poros Moerogo Vivon kone Purvosalya Mana poros Bosundo Galuchiche I'm so more Daniela To copy you Asheta I'm so more Bukela To kakamu Asheta I'm so more Daniela To copy you Asheta I'm so more Bukela To kakamu Asheta D25, page 61. Kristaचे ओतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका तादूस कर नाणय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव स्वरूप कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्ता सांगाती तुका वाकांशाक आमेन प्रार्थुया मोगाड बापा तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमची पिळींत ओकोत ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खोशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जाणवायेन आनी कुरपेन वाडूंक तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार फेस्ताक आमकां पयशांचो आदार दिल्लो आसा फातिमा आनी जुआनीत फेर्नांदीस 4,000 रुपया Aslemo Martins 3,500 रुपया Maria Mascarenas 3,000 रुपया Verna Nadar 2,000 रुपया Lilia Araújo 5,000 रुपया तांकां सगल्यांक सांत आंतोनीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा
सर्विस्पो तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. सुमयाचे नावी आमचो आदार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सुमया जेजू क्रिस्ता सांतांतनीक सोरो पिळेस्तांक आनी निरोगांत सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करूंक आमकां तुवें दिलोय. ताचे मोजूतीन कुडी ओतम्यांची आनी मोतीची पिडींत कश्टवतल्याच्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या त्या ओतम्यांक उब दिवंक जिवीत बोर कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन वेगळूच तुज्या दयेन भलायकी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्त तुमचे सव्य आसूं, तुमकां राखूं, तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार आसूं, तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं, तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.